आजचो कार्यक्रम झाला असा तो एक निमित्त असलेले की ह्या भागात जे आमचो हो आसा कोकण भाग ह्या भागात एक प्रकृती आणि संस्कृती याचो खूपसो मोठो भाग असा की संस्कृती जपून दवरपाचो. आणि जेन्ना ही कॉम्पिटिशन जेन्ना आयोजीत करता ते व्यासपीठ असता ह्या भुरग्यांक जे कोण हे भुरगे फुडें व्हरपाक आमची संस्कृती जे कल्चरल एबिलिटीज असता तांकां एक प्रोत्साहन दिवपाचें हे माध्यम आसा. आणि हे करतना आमचो विचार आसलो की ही आमची संस्कृती आहा ती आमी कशी जपून दवरतली त्याच्यासाठी आमी काम कितें करतले हेचेर विचार आसलो. आणि जेन्ना म्हाका सांगलें कवितान की आमी एक अशी स्पर्धा घेवंक सोदता ज्याचे आमच्या जिवनात खूपसो जेन्ना सण येता चवथ येता तेन्ना टाळ आणि घुमट प्रत्येक घरान तुजो आवाज येता तेन्ना ही जर आमी एक ह्या भुरग्यांक प्रोत्साहन दिलें जाल्यार आमचें एक बरें कार्य फुडें वयतलें. तशेंच ह्या गांवा बद्दल म्हाका सांगपाचें जाल्यार गेली 18 वर्ष ह्या गांवांत प्रथम म्हाका म्हजो मित्र नारायण परब यांनी इंट्रोड्यूस केलो एक ब्लड डोनेशन कॅम्पाच्या निमित्तान. आणि ह्या कॅम्प करतना म्हाका अशें दिसलें की हो एक जो क्लब आहा शांतादुर्गा स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब हेचे युवक आहा यूथ आहा ते पूण म्हाज्या मनान अशे युवक खंय मेळूंक शकता गोंयांत. आयचे युवक हे फ्युचराचे लिडर अशें हांव मानता. कित्याक फ्युचरान जर आमकां जर एक बरी लिडरशीप येवपाक जाय तर अशा युवकांक आमी प्रोत्साहन दिवचें तेंच्या बरोबर रावन तांकां वाट दाखोवपाची गरज आसा. आणि हो जो क्लब आहा तो सदांच म्हज्या मनान एक खंय तरी काळजान एक आसा की ज्या ज्या गांवांत हांव गेलो ब्लड डोनेशन कॅम्प करपाक तेन्ना अशें दिसलें की तुमचे सदांच ह्या क्लबाच्या तांकां सांगतालो की असो क्लब आसा जेचे बद्दल म्हाका खूब आदर आसा आणि अशे युवक आमी निर्माण करपाक जाय. तुमकां खबर आसा नारायण परब हो युवा नेता त्या टायमाचो तुमचो आणि ताका पळयल्यार सदांच म्हाका दिसता तेजें विजन कितें आसलें काम भुरग्यांक कशें तयार करपाचें. सो एक म्हाका एक स्फूर्ती येता केन्ना तांकां पळयल्या उपरांत. हालींच हांव कासारवाड्यार पावलो तेन्ना दिसलें तुमचेच उदाहरण तांकां सांगलें हो क्लब असो आसचो अशे युवक अशे आसचे गांवांत जे आयज तुमचे कडेन युवक आसात तशे सगळे कडेन आसचे. आणि अशे जर युवक आसले तर देशच फुडें वयतलो खंयचें आनी कांय ना. तेन्ना आयज म्हाका बरें दिसता की तुमच्या समोर हांगासर रावन म्हाका एक प्लॅटफॉर्म दिलें तुमकां 2 शब्द सांगपाक. आयज जेन्ना हे प्रोग्राम जालो आयज ह्या सगळ्या भुरग्यांनी रांगोळी कॉम्पिटिशन भाग घेतलो. म्हाका बरें दिसलें की ही कला आसा रांगोळी आहा ड्रॉईंग आहा हे ल्हान ल्हान गांवांत आमचे ल्हान ल्हान प्रशिक्षण कॅम्प घेतले जाल्यार ते भुरग्यांची कला आनी तांकां चालना मेळटली अशें म्हाका दिसता. आनी तेन्ना म्हाका सांगलें हांवें तेगे फावटी उमीद की आमी हांगासर ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन ड्रॉईंग शिकोवपाक एक टिचर हाडया ऑलवेज. सो तो तुका शिक्षण दाखयतलो तशें ड्रॉईंग कशें करपाचें वील बी परफॉर्म बेटर तूं बरें चित्र काडूंक शकता. तशेंच रांगोळीचे बद्दल म्हाजे कडेन 2-3 बरे आर्टिस्ट आसा गोंयांतले तांकां हाडून तांकां प्रशिक्षण घेवया अशें म्हाका दिसता. आनी तुमचो सहयोग आसल्यार इट वील बी व्हेरी इजी. आयज तुमचो आमचो हो गांव कितको सुंदर आसा म्हाका खबर आसा सगळे झाडां दिसता पेडां दिसता. आणि हे पळयतना मनाक खंय तरी दिसता की कोकणाचो जी संस्कृती आहा ती फक्त गांवांत उरलेली आसा शहरात फक्त कॉन्क्रीट करून घालेलें आसा. आणि हो जर गांव अशी संस्कृती आनी आमची प्रकृती राखून दवरपाक जाय जाल्यार आमच्या युवकांक पुढाकार घेवपाक जाय. आनी तांकां पुढाकार घेतले जाल्यार तांकां जस्ट फोटो फाटी आमी जी जाणटे आसा आयज ह्या गांवांत अशें म्हाका सांगलें की जाणटे जेन्ना भुरगे निर्णय घेतल्या नंतर जाणट्या बरोबर बसता तेंचे विचार घेता आनी शेवटी तेंच्या बरोबर रावन खंयचोय बरो निर्णय घेवन ते गांवांत काम करता. अशी जेन्ना गांवांतली संस्कृती आहा ती मनाक खूब बरें दिसता. आनी ही अशी संस्कृती आमची गोंयची लावची ह्या खातीर हो म्हाजो प्रयत्न आसा. एअरपोर्ट जालो आनी एअरपोर्ट जाल्या नंतर तुमच्या गांवांत उदीक पाणी उदीक लायट रोड सगळे येतले कारण ही काळाची गरज आसा. कमर्शियल नीड्स ऑलवेज प्रिवेंट द ह्युमन नीड्स.
सदांच सांगता कमर्शियल नीड्स असता ऑलवेज प्रिवेंट ह्युमन नीड्स. जेन्ना तुमकां खरी गरज लागता तेन्ना येना, जेन्ना जेन्ना वेवसायीक गरज जाले तेन्ना सगळी गोष्टी येता. आयज त्याच्या बरोबर ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडिकेटर हेच्यावर आमकां काम करपाची काळाची गरज आसा. हे सगळे जेन्ना आमी रस्ते करता हे करता तेन्ना ह्युमन डेव्हलपमेंट कसो जातलो हेचेर विचार करची गरज आसा. आनी हे करपाक आमी तुमच्या मदतीन हे करपाक फुडें सरलेलो आहा. तेन्ना हे ह्युमन डेव्हलपमेंट कशें करतले ते यूथ डेव्हलपमेंट तांकां एक बरी दिशा दाखोवपाची. त्यांच्या मदीं जे जे बरे गुण आहा तांकां वाव करून तांकां प्लॅटफॉर्म तयार करपाचे हे आमी प्रयत्न करपाचे करतले हे तुमकां आश्वासन दिता. तशेंच आयज भुरग्यांक एक तर एम्प्लॉयमेंट एज्युकेशन तर आज पयल्यान एका टायमाचेर मागासलेलो भाग आसतालो शिक्षणाक. पण जेन्ना हांव गेल्या हे चवथीक जेन्ना भोंवलो तेन्ना अशें खुबशे घरांत शिकलेले भुरगे अशी आसा की प्रोफेशनल कॉलेजी क्वॉलिफिकेशन आसा पण तांकां फुडें आपले भवितव्य करपाचें कामा बद्दल तांकां सद्याक वाट दिसना. तर आमकां अशा भुरग्यांक अशा युथाक तयारी करपाच्या मदत करपाच्या की तांकां आमी सांगला की बाबा आमी हांगासर एक CBT कंप्युटर बेस्ड टेस्टिंग. आयज पयलीं एका टायमाचेर C आनी D ग्रुप जे आसा तेंचे एग्जामी जाताल्यो किंवा पयलीं इंटरव्यू आनी ताच्या नंतर एग्जामी आसली रिटन. बट आयज त्यो रिटन एग्जामी हॅज कन्वर्टेड इनटू कंप्युटर बेस्ड टेस्टिंग. आयज तुमकां जर खंयचे जॉब एप्लाय केले तेन्ना तुमकां कंप्युटर बेस्ड टेस्टिंग जी एग्जाम आसा ती दिवची पडटा. जास्त करून आतां गव्हर्मेंटान गोवा स्टाफ सिलेक्शन, गोवा सर्व्हिस कमिशन तशेंच हे आहा GPSC हे दोन कडेन CBT कंपल्सरी केली आसा. आनी ती CBT करतना खुबश्या भुरग्यांक त्रास जाता. बरोबर शिकलेले आसा, ज्ञान आसा, पण कशी आन्सर करपाची तेन्ना कळना. ताका लागून आमचो विचार आसलो की ह्या गांवांत ती CBT टेस्टिंगाची कार्यशाळा हांगासर घालपाची. कारण हे जे यूथ आहा तांकां तांचे अशी उर्जा आसा, अशी उर्जा आहा की गांवांची आनी ह्या पूर्ण वाठारांचे बरें चिंतताले. तेन्ना म्हाका दिसलें की ह्या वाठारांत ही पयली कार्यशाळा शांतादुर्गा स्पोर्ट्स कल्चरच्या तेंचे जे हे आसा क्लब आहा तितून ती 2 कंप्युटर आनी फॅकल्टी दवरून प्रत्येक शेनवाराक आयतार जे भुरगे तांकां जे चिंतता की फुडें वचून आमी गोवा गव्हर्मेंटाचे जे CBT एग्जाम आसा ताका आन्सर करपाचें तेंचें स्वप्न आहा. गोवा गव्हर्मेंट सर्विसीस जॉयन जावपाचें स्वप्न आहा. तशेंच गोवा गव्हर्मेंट मर्यादीत येना तर बँकींग सर्विसीस आयज गोंयांत कोण जास्त लोक भुरगे वचना. तशें इन्शुरन्स सर्विसीस, रेल्वे सर्विसीस, खुबशे अशे सेंट्रल गव्हर्मेंटचे सर्विसीस आहा फक्त गोंयांतले 10% लोकूच भाग घेता. सर्विसी आसता पण गोंयांतले फक्त 10% भाग घेता. तर तांकां आमी ते दाखोवपाचे बाबा हे सर्विसीस अवेलेबल आहा, तुमी जर प्रिपेर केले जाल्यार तुमकां ते सर्विसीन तुमकां चान्स पडटलो. तेन्ना ही कार्यशाळा फुडल्या 16 ऑक्टोबरासून हांगासर तयार जातली, सुरवात जातली. आनी हांव मानता की तुमी हे कार्यशाळेचो सगळ्यांक प्रसार करून बरो उपयोग करून मेरिटान येवचे. आनी आमकां कोणाडे भीक मागपाची गरज ना. सर्विसीक लागून खंयची MLAची गरज ना किंवा कोणाची, फक्त आमी मेरिटान येयले तर सर्वीस मेळटली ही आशा करूया. पण ती मेरिटान येवपाक आमकां खूब प्रयत्न करचे पडटले. CBT टेस्टिंग फॅकल्टी आसतले तुमकां शिकयतले आन्सर कशें आहा, तुमचे सब्जेक्ट जे आसतले रिगार्डींग द टेस्टिंग जे आसता ते त्याच्या बद्दल तुमकां ते एड्युकेट करतले. अशें फक्त दाखोवपाक आहा. इट इज कंटिन्युअस प्रोसेस थ्रू आउट द इयर आसतलें. इट इज नॉट द वन टायम एक दीस स्टार्ट करून बंद जातलें. थ्रू आउट द इयर फक्त कितें तुमी लोकांक सांगाय आसा म्हणून अशी एक वेवस्था हांगा निर्माण जाल्ली आहा. सो लोकांनी भुरग्यांनी फायदो घेवपाचो. आयज ऑलरेडी आमकां टायम जाल्लो आसा. जास्त टायम उलोवपाचें ना. फ्युचर वील बी अवर्स, फ्युचर वील बी यूथ. सो ह्या युथाक घेवन फुडें वचपाची म्हजी इच्छा आसा. आनी ह्या म्हाजे इच्छे बरोबर
ह्या देवाचो ह्या स्थळाचो आशीर्वाद आसतलो. ज्या गांवांत आमी पहिल्यांदा पांय दवरलो एज अ ब्लड बँक मेडिकल ऑफिसर, ज्याच्या बद्दल सदांच युथा बद्दल म्हाज्या मनात एक आपुलकेचें नातें आसा, तांकां घेवन फुडें वचपाची म्हजी इच्छा आसा. तेन्ना तुमचे सर्वांचे आशीर्वाद आसतले, सर्वांचो सहयोग आसतलो. तशेंच हे आनीक सांगता की हे ल्हान ल्हान प्रोग्राम हेच्या पलीकडे वचून खुबशे हॉलिस्टीक डेव्हलपमेंट जे आहा तेच्यावरूय विचार करूंक शकता. तुमचे काही जर विचारमान आसा ते केन्नाय आमकां सांगचे किंवा हे गोष्टी आमी करूंक शकता. सो तुमच्या ज्या विजन आहा ते घेवन हांव फुडें वयतलो. देव बरें करूं सगळ्यांक, सगळे पंच सदस्य. तशेंच आयज आमी गोवा मेडिकल कॉलेज, एक जी म्हजी आई आसली, सांगपाची ल्हानशी गोश्ट सांगता. माय मदर वॉज अ बँक स्वीपर आणि तिच्या मुळे हांव हांगासर पावलो हांवें शिक्षण घेवन म्हणून तुमच्या समोर उबो आहा. सुमिता फाउंडेशन आणि ह्या फाउंडेशन थ्रू आमी प्रत्येक ल्हान ल्हान प्रोग्राम आमच्या वाठारांत करता आणि हे आतां फुडें हे पेडण्या वाठारांत जातले. सो पयलो जी आसा ती आमी ल्हानशी एक एम्ब्युलन्स जी GMC टू पेडणे खंयच्याय पेडणेकारा खातीर हे केलेली आहा. GMC एम्ब्युलन्स सर्वीस जो तुम्ही सगळ्यांनी फायदो घेवचो. कारण ही सरकारची इतकीच आसली की जेन्ना आमी पळयले की खुबशे पेशंट एडमीट जाता, 10 दीस 15 दीस रावता, तेच्या नंतर तेंचे कडेन येवपाक सुद्दां पयशे नासता, गाडयेचे साधन नासता आणि थंयसर जे भायर बसलेले आसता एम्ब्युलन्स सर्विसीस ते तुमकां 4,000 5,000 सांगता. सो तुमची ती तुमकां ह्या निमित्तान एक तर फायदो जातलो, बरो यूज जातलो. यूज करून घ्या. ही तुमच्या साठी व्यवस्था आसा. दिस इज फॉर एव्हर फॉर यू. हांव खंयसरूय आसो ही संस्था एम्ब्युलन्स फॉर एव्हर लागतली. इतलें लक्षात दवरा. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.